मेलो देव बरो दीस तेव्हा कारखान्याच्या देवाला दिसलेला देखून मला तीच वेळ सांगून तुमच्या खेळीत मिळायचे मिसाला मिसाचे समायचे मनाचा जीवन फिरेगस जबाबदारी सांगून करेगा खेळीत मिळते असं मिसाला ते वसन मागता असताना आयुष्मान आपलं वाढदिवस मानायचा कथा वाढदिवस मानायचा हे पण मिळता हे सगळ्या दुसऱ्या मिसाला एकामेकापासून मानून पुरेविषयी सांगून एक महिना संपून माणसाचा अविराज्य म्हणण्यानंतर बरे विषय मनशिव साहित्य बरें करून कश्टांचा जिवीच्या फायदा काढून कितें महिन्याची मिशन शाळेपणान हेमांत मान करून सगळ्यो विनंती तुतरुया आम्ही जायती प्रार्थना केल्या आमचो अपराध ह्या प्रसाद सगळ्या दुर्गांकांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबरेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वाक नोंद करातून प्रार्थना मागता सोरपोत विदा देव आमची एकाकूत करून आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगळ्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन. एजिकेल प्रवादाचे पुस्तकाले वाचप सोरेस्पोर देव मोशे इस्रायलाचे भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेले थंयची तांकां भायर काडलो चोरी मोरी शिंपडटाल्या तांकां जमात दवरलो आनी आपल्या भाशा देशांत परतून हाडलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दगडाचेर हांव ताचें एकूच राष्ट्र दवरलो आनी सोमेस्ताचेर एकलोच राजवट चलयतलो. दोन राष्ट्रांनी आनी दोन राजांनी ती दोशी आसची ना. फुडल्या देवाची पुजवण करून आपल्या इश्टाच्या प्रमाणे वो दुसऱ्या पात्रांनी ती गोश्ट ना. तांणी जायते फावटी म्हाका नाकारलो
तातूंतली हांव तांकां निवारतलों. तांकां नितोल करतलो ती जातोली म्हजी पोरजां आनी हांव जातोलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक, ताचेर राजवट चलयतलो, सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हजी आज्ञा सांबाळटली आनी हांव दिल्ल्या कायद्या फाटयतली आनी ताचे प्रमाणे चलतली. जो दीस हांवें म्हज्या चाकराक जाकोबाक दिलो आनी ज्या देशांत तुमची पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली. ती ताचीं भुरगीं आनी ताच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय जियेतलीं सदां काल. आनी दावीद म्हजो सेवक ताचो फुडारी जातलो. ताचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. ताचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी ताचे मोदें सदां काल म्हजी पवित्र पिराड करतलो. ताचे वयर म्हजें तिकाण करूंक हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजां. आनी जेन्ना ताचे मोदें सदां काल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें ती इस्रायलाक पवित्र कोत्ता तो सोरेस्पोर हांवूच. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सोरेस्पोर आमकां राखता. म्हणुया. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सोरेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सोरेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्यांनो, जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमा कोत्ता. जसो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो तांकां राखता. म्हणुया. गवळी आपल्या शेळयांक तसो सोरेस्पोर आमकां राखता. सोरेस्पोर जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडटलो. बोलशीत राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडटलो. सोसायचे दोंगरार येवन सगलीं संतोशान भर मोडटलीं. सोरेस्पोराची उठोन देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनोदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच माथ्यांक कुशालकायेन भोगतलीं. ताची रुदोन सोंपून तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलो. ताची दुकां भरीत काळजां अनुदान भरतलो. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. उबी रावया. तुमचीं सगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सोरेस्पोर आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन भरता. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभोड तोमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून केल्लें तें पळोवन बरेचशीं आयिल्ल्या जिदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरले कांय जाणांनी फारिजांवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां सगळें कळयलें. म्हणटच पुरोम याज्ञिकांनी आनी फारिजांवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता. आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो. रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो बस करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां अशें म्हणलें, तुमी कांय समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो बस जावचे परस पोरजे बसत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजच ना. हें ताणें आपल्या मनांतलें म्हणलें ना. पूण त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक कसो
ताणें अशें बाकीत केलें की जेजो पोरजे पासत मोरचो आसलो आनीच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयस पयस पडलेल्या भुरग्यांक जमा करूंक एक खंयचे पासत त्या दिसांतान ताका जिवेशी मारूंक ते सोदताले देखून जेजून जिदेवांक म्हणलें उक्तेपणी तो भोवना जालो पूण थंयचो भायर सरून अरण्यान लागीं आसलेल्या प्रांतान एफ्रायम नांवाच्या शारांत तो गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बराबर तो रावलो जिदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांनी तान जेरुसलेमाक गेलोलो ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरान एकामेकांक म्हणटालीं तुमकां कितें दिसता तो परवेक येतलो की ना क्रिस्ताचें शुभवर्तमान ये वखाणी तुका क्रिस्त बसा भाव भयणीनो फाल्यां सावन सुमार सांत होली वीक सुरू जाता जेरूच्या कोश्टांनी आमी लागीं भितर सोदता फाटल्या एका दिसारी तुमकां हांवें सांगलेलें की जेरूचे कोश्ट जेजून आपूण मागून घेतल्या ताका जुदेवांनी मारलो ना रोमकारांनी मारलो ना कोणेंच मारलो ना तो आनी ताचो बाप देव बाप चुरगीचो तांणी हो प्लॅन केलो आनी प्लॅना प्रमाणे तो आपलें हें कश्टी जिवीत पाशांव मरण सोंसूंक येता मोगाक लागून जायते फावटी हांवें आयकलां ताजे असले कोश्ट आनी मरण कोणें सोंसूंक ना एक लांबदीक पाशांव पॅशन एंड डेथ ते भाशेन कोणें सोंसूंक ना पूण हो सगलो प्लॅन ताणें केलो कित्याक काय आयज आमी आयकलां लाजरू मेलोलो 3 दिसान 4 दीस फोंडान आशिल्लो जेजू ताका जिवंत करता जिवंत केल्या उपरांत जायतो लोक ताजे सोत मानतात जायतो ताचो पाटलाव करतात थोडे कुस्के मोराचे बरें केलें तें बरें म्हूण मानून घेनात ताणें केलां पळय तें वायट म्हूण मानून घेतात आनी वचोन फरिसांवांक सांगले उपरांत ते एक जमात एकठांय करतात तांचो मुखेली त्या दिसाचो परम यादनीक कायफास मिटींग करून तो एके भाशेन बाकीत करता एक प्रोफेसी करता सगल्यांनी मेल्या परस एकल्यान सगल्या पासत मेलेल्या अदीक बरें म्हणजे ते म्हणूंक सोदता जेजूक आमी जिवेशी मारया आनी आमी सुट्टेल्या रोमकार आमकां कांय वायट करचें ना पूण ताच्या मनांतल्यान देवाचो प्लॅन तो देवान ताच्या मनांत घातला सांगूंक जेजू आपकुशेन मरोंक फुडें सोदतलो इश्टारो पवित्र सातोड्यान भितर सोदतना जेरूच्या कोश्टांनी अदीक भितर सरया ताचो मोग आमी पळोवया आनी मोग अनुभवल्या उपरांत आमी ताच्या मोगा पासत आनी आमचे मोगा पासत जिवीत आमचें बरे भशेन जिवंक वावरया आमचें दूख आमचे त्रास आमचे कोश्ट कितें येता मोगान सोंसुया आनी जेरूचो मोग मोगान फारीक करूंक वावरया अनुपकारपणान चड करून आमी अनुपकारी जाया जेजून आमच्या मोगा पासत कितलें सोंसलें पूण आमी आमच्याच मोगा पासत ताज्या मोगा पासून न्हू आमच्याच मोगा पासून कितेंय करूंक सोंसूंक जबर फुडें सरना खूब शीण करता वायट उलयता देवाचेर गोडेक पोत्तता जायतें करता तर आयज करीत म्हण आमी सान मागुया जेजून कितें सोंसलें आमच्या मोगा पासत सोंसलें मोग ताजो ओडकूंक आनी आमचे कोश्ट आमी मोगान सोंसूंक शाणेपणां आमकां दी म्हूण आयचे विसान मागुया बसूनच भेटून गीत गावया भेटोवने वेळार गायन गावया C25 ना आमचे लागीं पेज 39
C25, page 39. Jibaboinino, Emujantum Jebulidan, Sorpod Vedat Deo Babak Manta to Silenza Umur Magat. हे तुमच्या आधांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक Sorpod Vedat and Sustenja Deva, Tujana Utaron Povistran get the young, Novenji Dun Sustancha Jivita to Arkotai. तुझे चाकरांची दाना आणि मागणी मानून घे तुझे विस्वास दोन तलांचे अतिरेक स्फोट कोर त्यांची पातकां दोन काढ या मी मागता हूं तेच तुझे पुता जेरूचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं तुमचे काढ जावं बरुया ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराम तेजे वाग दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा Sorpodvedaran Sasnuje Deva, Surkaren, Surtain to come in Vasum Favo, Hokkaido, Nitis on Amchafai the soul. Amchikudik, I mean Donmonditana, Ugunanche Baltimore time. Amchimona Usubar time. Veg de Sogun Vado time. Kuristam Jasmia Urvin, Sasan Chinam to Amkanji time. Tell Jesudeshi, the Udut and Surkinsa Sogla Dolbar. ते थोर महिमा उभा काढतात त्यांचे सांगाते आमचे ताळे मिळून आम्ही सगळी स्तुती तुझी गायता पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक दडून तेणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां
आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची खूब आदारावा आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सुसूंक वेशी आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पिसो समोर कुशी तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससणीक कराराचें हें रगत पात कशें बोक्सांनी मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत ते रावतलें हें म्हजें उडसा करात Bhavarata's good for Gotuya. Joriच्या मनांचान पुनः जिवंतपणांचो आमी भक्तीपण उगडास करता लो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता जरीची कोणा रागो शेवतले आमी समेज सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हक्की पृथ्वीचेर विस्तारलेची पवित्र सभेचो उगडास कर Francis आमच्या बागेन बाबा लिपनेरे आमच्या गोळी बाबा सगळे यांनी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगान वाडोय पुन्हा जिवंतपणाचा बरो असो धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची एका कुतूहल तांकां तूं इश्टा गोतेन मेल्ल्या समेस्तां तुजी पोरदुलेक कमावली पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आमकां मरी देवाची माई संगती तुगेन धर्म दुतान सरकारी कमान उरल्यात सगळे भोगतां बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोद बेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक बापाक सर्गेच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत सगळ्या आमच्या गुणां पासत ताका दिन वाचुया ताच्या मुखार बरें जिवीत जिवंक कश्ट त्रास आमच्या मोगान सोंसूंक एकल्या शाणेपणान बर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा पवित्र जावं शहराय जावं तुजी कशी सरकार जाता तशी आमचो दिसपडो ग्रास आमकां तशी आमची पातकां आनी आमकां ताणें सर्वेस्पराच वेळांतली तूं आमकां निभार दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सरुंडराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरो शाने मेवत रेखता तर आमकां चुडार कुतें सर पातकांतली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय स्मेळ जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक सुम्याची शांती सरांकाल तुमची सवय आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची सवय
हो जेजू खरा देवाचो पुत्र आमच्या मोगा पासत जिन्सना भाशेचे कोश्ट विंचून काडले आनी आमच्याच मोगा पासत कुसाचे तो मेलो कित्याची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे जेजून कुशालाकायन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळीं आमी सुभागी आमी तेंचे क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D5 भावार्थाचे दोले पेज 49 D5 पेज 49. प्रार्थना मोहिमेभवन देवा आमच्या मोगाच्या बापा जोरीचे बोगबीत रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताजे वरवीं दोय समाजची आमकां वांटलेली कोर म्हूण नम्रतायेन तुज्या लागीं आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सगळ्यां आसूं तुमची सगळ्यां आसूं सोरपोद विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं वचात तुमच्या कोण सदांच मोगान संसंग वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. उगडास करता आज दुसरो दीस रेतीराचो 4:30 आमी तीस करता ते उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी पयलें उलोवप मीस जातलें इंग्लीश भाशेन 6 वरांचेर आनी 7 क्वार्ट ते 8 क्वार्ट पर्यंत एडुरेशन आसतलें. तुमी सगळ्यांनी वांटो घेवंक आमचो तुमकां उलो. फाल्यां पवित्र सातोळ्यांत आमी भितर सरता. फाल्यां जेजूच्या कुश्टाचो आयतार पॅशन संडे. फाल्यां आमचे रामाचेर आशिर्वाद आमच्या क्रिस्त्याच्या मोनुमेंटाची आनी एक एकल्यान आमी वांटो घेतात तांणी आपल्या हातांत
रामाची चुट्टी धरूंक मागता आनी मागीर रामाचेर आशिर्वाद घालून इगोजेन 8 वरांचेर मीस सुरू करतले. 9 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले आनी मागीर सांजे परतून 4:30 वरांचेर तिसरो दीस रेतिराचो तो मागीर एडोरेशनान सोंपतलो. तुमी सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवंक आनी ह्या रेतिराचो फायदो काडूंक मागता. आमचें कावन्सिलींग आसता 9 ती 1 दनपारां. तांणी नांवां दिल्यात, तांणी वेळार कावन्सिलिंगाक येवचें म्हूण आमी मागता. शेवटाक गायन गावया I9 जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेता, पेज 119. I9 पेज 119.